बरी अशी व्यक्तिमत्व आहे. म्हाका खुशी जाता की बाब गणेश गांवकर आयज स्पीकर जाल्ले आसा आनी एक्सपिरियन्स आयज जे विजयान बी सांगले पळय तेजे ही वॉज एक्सप्लेनिंग दॅट हाऊ ही हॅड गॉट सिलेक्टेड थ्रू GPSC एंड आय ऑल्सो डिडंट नो आनी गुड पर्सन शांत स्वभावाचो बट ही मीन्स बिझनेस इज अ गुड ह्युमन बीइंग एंड माय नेबर ऑल्सो. शांत स्वभावाचा स्पीकर जाय ना शांत तुका वेगळ्या तरेन काम करू शकता न्ही शांत रावन बी काम करू शकता आवाज वयर काढून बी काम करू शकता डजंट हॅव टू यू डोंट हॅव टू रेज युअर वॉइस टू डू समथिंग बट इट्स ओके गुड आय एम हॅपी आनी एक एसटी समाजाचो आमचो लिडर आमच्या पक्षाचो तो आयज सभापती जाल्लो आसा गुड ह्युमन बीइंग एंड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर हिम. रामा काणकोणकर Wrong minister he is under treatment in Goa Medical College and I'm monitoring it very closely. I spoke to him the other day also because I think there was some confusion. Somebody was saying that he's being discharged and all. I've told the doctors whatever treatment he requires to see the government is committed to see that he gets all the care. I've told the medical superintendent that he has to be properly looked after and taken care of. I have personally spoken to him and he is under proper supervision of all the doctors. रॉंग मिनिस्टरा विचारता म्हणल्यार कोण रायट ना ना तशें म्हणूंक ना ते मिस करून कित्याक आहा म्हाका विशय एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें विचारल्यार हांवें दिवप न्ही उत्तर तूं एज हेल्थ मिनिस्टर तेजी तब्येत कशी आहा म्हणून विचारल्यार तें उत्तर हांवें दिवपाचें. पण तू रामा काणकोणकराच्या एसोटाचें तूं नांव काय कोणाचें तूं समर्थन करता नांव कांयच कोणाचें कांयच उलय नांव म्हाका फक्त हेल्थाचे संबंदीत तुमी विचारल्यार एज मिडिया म्हणून तूं विचारता प्रश्न हांवें उत्तर दिवपाक हांव शकता तेजे फुडें हांव काय सोल्ड जाल्यार ताका कशें पळयता पावसाच्या दिसून सगळे आहा ते सगळे गोष्टी पळोवन नथिंग नॉर्मल काय स्पायक इन स्पेसिफीक काय बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.